ज्या दिसाक माझी तिकेट डिक्लेअर जाली, हांव जेन्ना मल्लिकार्जुन देवळाच्या प्रांगणात आसलो तेन्ना म्हाका काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचो कॉल जालो आनी त्या दिसा आज पर्यंत भरपूर पाठिंबा म्हाका मेळत आसा सगळ्या क्षेत्रांतल्यान. लोलये पंचायत, पैंगीण पंचायत, खोतगांव पंचायत, गावणकर पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत, आगोंद पंचायत, म्युनिसिपल डेरेक आनीक कोण सारके लिडर्स कमी आसात म्हजे फुड्यान, पण यूथ आसा पळय तो तरणाटे फ्युचर जनरेशन ते म्हाजे खातीर प्रत्येक पंचायतीक भोंवपा सुरू केल्ल्या तेमी. प्रत्येक घराकडून वचून म्हाजे बद्दल ते सांगपाचो ते लोकांक सांगतात, प्रचार करता हांव गेलो आनी ते सांगतात तांकां त्रास जायना, चड वेळ रावचें पडना. ते पयलीं तांकां भायल्यान सांगतात यार जेना बाबा आले मरे, जेना बायले मरे, आमकां कांय सांगपा ना, आमी तुजेर आसा म्हण. कित्याक हांव एक बहुजन समाजांतलो, एक सामान्य घरांतलो एक म्हणजे बापूय रेंदेर शेतकारी तेगेलो चेडो आनी हांव लास्ट 30 वर्सां जालें काँग्रेस पक्षा कडेन निश्ठेन प्रामाणीकपणान एकूच जाग्यार आसा. थोडे हांगा कितले आयले गेले पण हांवें केन्नाय मागीर पक्ष बदल केलो ना. तशेंच म्हाजे बराबरचे जितले वांगडी आसात ते म्हाका सदांच म्हाज्या सगळे कार्यां साथ दितात. फाटीं तुमकां खबर आसा कोवीड काळांत जेन्ना परिस्थिती हांगची काणकोणची वायट आसली, आख्खी गोंयची वायट आसली, खुबशे लिडर आसले काणकोणाक, खुबशे माजी आमदार आसले पण ते ज्या वेळार तांकां आमच्या गांवच्या लोकांक काणकोणच्या कोवीड टेस्टिंगा खातीर कोवीड वॅक्सिनां व्हरपाक गाडी नासल्यो, सरकारा कडेन एम्ब्युलन्स नासल्यो, त्या वेळार आमच्या टिमीन जनसेनेन एम्ब्युलन्स घेतली आनी एक वयल्यान भाड्याची एम्ब्युलन्स एक घेतली आनी थंयच्यान आमी तांकां लोकांक ज्या लोकांक गरज आसली त्या लोकांक आमी कोवीड वॅक्सिना खातीर कोवीड टेस्टिंगा खातीर एक वेळार सिलिंडर ऑक्सिजन मेळनासलो लोकांक, आमी घरा कडेन हाडून पावयताले, सॅनिटायझेशन करताले. खुबशे जाग्यार ग्रोसरी मेळनासली थंय ग्रोसरी पावयल्ली आसा. ह्या सगळ्याचो फायदो तुका ह्या निवडणुकीत जाता शुअर 100%. दुसरी गजाल तुजी बरोबर खांद्या खांदो लावन जो भोंवतालो हाजे पयलीं महादेव देसाई, हय ताजे भितर स्ट्रीट जावन तो TMC तर्फे हांगा रावता, हय ताजो इफेक्ट जातलो काय जावचो कांय ना. तो म्हाजो व्हडलो भाव, मातशी घरान कितें जाता मतदारांचेर ताजो इफेक्ट ना तो कुटुंबाक बसो वयर सकयल जाता. तो मातसो आवय बापायन कितें केलें म्हण मातसो भायर सरलो आसा, पोट्टो परत येतलो. इलेक्शना पयलीं तो म्हादेव म्हाजे बरोबर दिश्टी पडटलो आनी सगळे लोक. दुसरी गजाल कशी आसा की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची लोकांचे अलायन्स जावन तुमी बरोबर काम करतात. ताजें म्हणणें अशें आसा की गोवा फॉरवर्डाची तशी व्हडलेशी काम ना. तुमची प्रशांत बाबा विचारता की गोवा फॉरवर्डाचे कशी काम आसा आनी गोवा फॉरवर्ड कितपत काँग्रेसीच्या उमेदवाराक हांगा फायट करपाक वचपाक जाल्यार कितें फायट जाता ताजो? गोवा फॉरवर्डान गेल्या 6-8 म्हयन्या भितर संपूर्ण काणकोणा भितर आपली स्वताची अशी टीम तयार केला. 59 बुथां भितर 59 आमच्यो बूथ कमिटी आसात. प्रत्येक बुथाचेर आमचे कडेन धडाडीचे कार्यकर्ते आसात आनी आमची एंटायर टीम म्हळ्यार हांगा तरी आतां इदोळ महादेवान सांगलें की अमके आपल्या बरोबर आहा, तमके आपल्या बरोबर आसा. हांगा आमची एंटायर टीम जना बरोबर काम करता आनी आय एम कॉन्फिडंट दॅट की हो राम लक्ष्मण जेन्ना एक जातकीर पळय जशी लंकेचेर स्वारी करून तांणी रावणाचो पराभव केला तसो हे दोगी जाण राम लक्ष्मण आनी आमची गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस हे एक जाल्ले आसात आनी आमी विजय निश्चित आसा.